पूर्ण राज्यातले ॲक्सिडेंट मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. गोय पुलिसांचो डाटा सांगता ते प्रमाण 2017 परस 2018 मोठे ॲक्सिडेंट 22% उणे जाल्या. फाटल्या 6 वर्सांचो डाटा पळयल्यार 2017 328 जण गेले, 2016 336, 2015 310, 2014 290 जाल्यार 2013 266 जण गेले. ॲक्सिडेंटान वचप्यांचो आंकडो वाडत वयतालो. ताका ट्रॅफिक सेंटिनल स्किमीन ब्रेक लायलो. 2018 255 जणांचो जीव गेलो. 2017 परस हो आंकडो 73 उणो. In 2018, we had the lowest number of deaths in road accidents in the last 5 years. As if we compare it, the figures with respect to 2017, 83 people less have died this year as compared to the figure of 328 deaths last year. This year 255 deaths have taken place in road accidents. बाकीच्या राज्यांनी गोंय पुलिसांची ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम बरे तरेन चालीक लायल्या म्हूण तोखणाय केल्या. ट्रॅफिक सेंटिनलांनी धाडिल्ले फोटो आनी व्हिडिओच्या आदारान गोंय पुलीस नेम मोडटल्यांक चलन धाडटात आनी ट्रॅफिक सेंटिनलांक तांच्या कामा बद्दल इनाम मेळटा. मात ह्या स्किमीक चडशा लोकांचो, राजकी पक्षांचो आनी एक्टिविस्टांचो विरोध आसा. आज जे 89 एक्सिडेंट कमी जाल्या, इट इज नॉट बाय डिझायन. त्या जाल्या म्हणजे जाल्या, हेजो कोणूच आज गॅरंटी दिवपाक शकना ह्या वर्सा 89 कमी जाल्या म्हणून फुडल्या वर्सा 100 कमी जातल्या म्हणून. कारण तो एक डिझायन नाशिल्लो, तो एक तफाक म्हणटा आमी तसो एक जालें तें. फोंड्या शहरात हेल्मेट सक्ती नाका म्हूण संबंधितांक सांगपाचो थाराव नगरपालिकेन घेतलो. आमची सिटी ल्हान असल्या कारणान आमकां सिटी पुरते तरी हें दिवचें अशें आमी मागतले की हेल्मेट आमकां तितले लोकांक हेल्मेट हें करचें न्हू म्हणून. आणि मॅक्झिमम लोक येतात ते फोंड्या बाजाराक येतात, तेंचे कडेन हेल्मेट सांबाळटले काय तेंचें सामान सांबाळटले किंवा हेल्मेट दवरपाक खंय तांकां एक सेक्युअर अशी प्लेसी बी आसना. तेन्ना कावन्सिलाक अशें आमकां दिसून येयलें की तें रेजोल्युशन घेवन आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक, डेप्युटी कलेक्टराक आनी कलेक्टराक धाडचें आनी फोंडा ज्युडिशियन जे म्युनिसिपल एरिया तितूंतलें तें मातशें आमकां त्या लोकांक रिलॅक्सेशन करून दिवचें म्हणून. ट्रॅफिक सेंटिनल स्किमी बरोबरच बाकीचे उपाय चालीक लायिल्ल्यान ॲक्सिडेंटांचें प्रमाण उणें जालां म्हूण DGP सांगता. There are a lot of factors which have contributed to this effort. Of course, Traffic Sentinel is one of them. Apart from that, the prosecution drive by district and traffic police focus on drunken driving prosecution, overspeeding, dangerous driving. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विवेक प्रभू.